बागिवून जुआवचे पयली चिठ्ठीची सुरवात. जिविताच्या शब्दाविशीं संदेश. तो ओरोबागतान आसलो, ताका आमी आयकला आनी आमच्या दोळ्यांनी देखला. ताका पळोवन आमी मुरगोटल्या. ताका आमी आमच्या हातांनी सासपिला. खरेंच जिवीत दिश्टी पडले. ते आमी देखला आनी ताका आमी गोवाय दिता. बापा सवे आसले आनी आमकां दिश्टी पडले त्या सासणाच्या जिविताची खबर आमी तुमकां पुरगुट्टा. तुमी आमच्या एकचारांत आशे खातीर जें आमी पळयलां आनी आयकलां तेंच आमी तुमकां कळीत करता. आमचो एकचार म्हणल्यार बापा कडेन आनी ताच्या पुता जेजू क्रिस्ता कडेन. तुमी संतोश बरीत जावचे पासत आनी तुमचो संतोश पूर्ण जावचे खातीर हें आमी तुका बरयता. देवाचें उतोरें. देवाचे वडकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. बऱ्या मनशानो, सर्वेस्परा सवे संतोश बरीत जायात. सर्वेस्पर राजवट चलयता. प्रितूम मुरगोटू. दीप आनी जुवें आसात ते सगळे आनंद बरीत जावं. ताचे भोंवतणी कुपां आनी काळोख, प्रमाणीकपण आनी नीत ताचे सुदरेचे खांबे. सबाब. बऱ्या मनशानो, सर्वेस्परा सवे संतोश बरीत जायात. सगळ्या संवसाराच्या दुनिया मुखार पोरबूत मेणा उर्वी घडटात. खुशाल अंतराल ताचे प्रमाणीकपण गाजयता आनी सगळ्या राष्ट्रांक पळोवंक मेळटा ताची मोहिमा. सबाब. बऱ्या मनशानो, सर्वेस्परा सवे संतोश बरीत जायात. प्रमाणीक मनशाक एक उजवाड उदेता. बऱ्या काळजाच्या मनशाक संतोष उगवता. बऱ्या मनशानो, सर्वेस्परा सवे संतोष बरीत जायात. ताच्या पवित्र नामाची स्तुती करात. सबाब. बऱ्या मनशानो, सर्वेस्परा सवे संतोष बरीत जायात. उद्गार. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा. आमी तुका वाकाणटाव देवा. तूं सर्वेस्पर म्हूण आमी ओळखून घेता. दोन दुताचे मोहिमेवून समो तुका वाकाणटा सर्वेस्परा. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा. जुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. सिमांव पेद्रू आनी जेजू मोग करतालो तो दुसरो सीस आसले थंय धांवन वचून मागदालाचे मारयेन म्हणलें, सोम्याक समाधींतलो काडून व्हेला आनी ताका खंय घाला तें आमी नकळो. देखून पेद्रू त्या दुसऱ्या सिसा बरोबर भायर सरलो आनी समाधीशी गेलो. ते दोगूय धांवूंक लागले. पूण तो दुसरो शीस पेद्रू परस बेगीन धांवलो आनी समाधाशी पयलो पावलो. आनी वडो घालून ताणें जमनीर आसलेल्या ओळी देखल्यो. पूण तो भितर गेलो ना. तेन्ना ताचे फाटल्यान सिमांव पेद्रू पावलो आनी समाधींत भितर गेलो. थंय जमनीर ओली आसल्यो त्यो ताणें देखल्यो आनी ताचे तकलेर घालो तो रुमाल. ओली सरशी न्हय
पूण कुशीन कळवलोलो. तेन्ना समाधीशी पयलो पावलो तो सीस भितर सरलो आनी ताणें देखलें आनी विश्वास दवरलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ रिती सोमाद आमकां एक सोपूत जेजू पुनर्जीवन जाला. रिती सोमाद जावन आसा एक सोत. जेजू त्या सोमादींत वस्ती करिना पूण आमच्या काळजांनी वस्ती करता. रिती सोमाद आमकां जावन आसा एक बरवसो. जेजू पुनर्जीवन जावन आमचे मदें जियेता. कुडीन न्हय पूण आत्म्याच्या रूपान. आतां ह्या जाग्यार पासून तो हाजीर आसा, कित्याक जेजून म्हणलेलें आसा, जंय दोग वो तेग म्हज्या नांवान एकठांय जातात थंय हांव हाजीर आसां. जावते पावटी आमी जेजूचें आसणें आमच्या जिवितांत आसा म्हूण विसरता. जेजू आमच्या सांगाता आसा म्हूण आमी दुबावता आनी आमचो भावार्थ हालता. असल्या वेळार आमी जेजूची रिती समाधीचेर नदर मारुया. जेजू मेलो तेन्ना संवसारांत काळोख भिरांत उप्रासलेली, पूण जेजूच्या पुनर्जीवनपणांतल्यान नवो बरवसो, खुशालकाय, देवाचो मोग आनी नवें जिवीत मनशा कुळाक फावो जालें. जेन्ना आमी आमच्या जिवितांत खालीपण अनुभवता वो निराशी जाता तेन्ना आमकां सगळें खबर जालेशें दिसता, कोबार जालेशें दिसता. तेन्ना आमी भिवूंची न्हय, कित्याक आमचे रिती जिवीत जेजू आपल्या मोगान आनी बेसांवांनी आपल्या जिव्या आसण्यान आनी कुडपेन बरोवंक रावता म्हूण आमी विस्वास दवरुया. म्हजो थाराव, सगळ्या म्हज्या जिवितांत जेजू म्हज्या सांगाताक आसा म्हूण बरवश्यान जिवंक वावरुया.